सगळे गोंयकारांनी एक आवाजान सरकाराक सांगलां की आमकां हे तुमचे जे तुमी डेव्हलपमेंट म्हणटा पूण जे खरें म्हळ्यार गोंयचें डिस्ट्रक्शन तें आमकां नाका, तें बंद जाल्लें जाय. पूण सरकार आमचें आयकना. वयल्यान आनी स्पिडान आनी फास्ट डिस्ट्रक्शन करूंक सोदता, गोंयची नाशाडी करूंक सोदता. लोहिया मैदानाचेर पळयलां की कशें आमी 14 आमचे जे पॉलिटिशन आसले तेंची नांवां एक्सपोज केल्ली की तेंच्यांनी कशें आमची आपली शेतां दोंगर सेटलमेंटान घालून घेतले. तेच आमी आतां परतून करतले हांगा. हितून आमचे लिडींग आसा मॉविन गुदिनो, एलिना साल्दाना, चर्चिल आलेमांव आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट वी वील एक्सपोज द लिंक बिटवीन विजय सरदेसाय आनी फॉर्मेलीन जो इशू जाला तो कित्याक जाला हें आमी एक्सपोज करतले. One thing is sure, people of Goa are looking for some options and some new blood. The same old thing, so. And if they can do it, they are winners. But important is, winning is not important. गोंय साल्वा करपाचें इम्पॉर्टंट आहा आनी गोंय जो साल्वा करतले NGO म्हणटे जायच. Legislators have not brought anything in the assembly for the last 5 years. It is the NGOs who have helped the legislators to bring some issues in the assembly. हिस्ट्री काड्यान चोय लास्ट टायमाक विजयाक रोहनाक सगळे NGOन इश्यू दिल्ले. आतां हांव एकलो आहा थिंगा. I will fight. I will see that even we oppose BDS, we oppose everything about it. आणि हे पळय दर्या दर्या आमच्या वेल्या म्हापशां, साळ, शापोरा, जुवारी, मांडोवी, कुमारजुवा हे सवय हे एका धपक्यान इन 2016 फाटल्या सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ पार्सेकर एक वर्दीत लायन बरयल्ली. आमकां डॉक्युमेंट सांपडल्या ते आनी ते कितें बरयलें ताणें द बिल हॅज बीन एक्झॅमिन्ड अँड एग्रीड अपॉन. वर्दीत लायन जाता वर त्या लायनीन आमच्या गोंया विकून काडले. 100 न्हंयो सेम केरळाक 10 न्हंयो आशिल्ल्यो सरकारान सेंट्रल सरकारान विचारले तांकां बाबा ह्यो तुमच्यो 10 न्हंयो जाय. ताणें कितें सांगलें आमकां दिवंक जायना ह्यो, आमच्या शेतकामतींक मार पडटलो, नुस्तेकारांक मार पडटलो, हे आमच्या लोकांचे वेल दर्या दिवंक जायना. सेंट्रलान कितें सांगलें ओके तुमच्यान दिवंक जायना जाल्यार दिवंक जायना. म्हळ्यार आमच्या गोंयच्या सरकारान कितें दिलें छाती उकडून सारकी घे सवय न्हंयो गेल्यो आमच्यो. गोंयच्या आवाजाची आणि सेफ केसरवाल मुवमेंट, सेफ केसरवाल सी मुवमेंट हातून हाजीर जाल्ली आसा. आनी आयज जालां ते आमी सांगलां ते भाशेन दीस इज ओन्ली अ रियल स्टेट स्कॅम. हॉटेल बांदूंक जाय जाल्यार जायते सप्लाय एंड डिमांड आसतात. सो हांगाच कित्याक बांदूंक जाय. सो निलेश बाबाक सांगता तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हरून बांद.